2018 वर्सा सावन इफ्फीत गोंयच्या विभागा खाला चित्रपटांचे प्रदर्शन जाता। हातूंत इत्सूक फिल्म निर्माते आपली फिल्मां सादर करतात, मात गोंयकारांक ही फिल्मां तयार करपा खातीर सरकारा कडल्यान कसलीच मजत मेळनाशिल्ल्याचो दिनेश भोसले हांचो आरोप। 8 वर्सां जालीं म्हज्या फिल्माचे पयशे अजून आपल्याक मेळूंक ना अशें म्हणीत दिग्दर्शक दिनेश भोसलेन सरकाराचेर फोग काडलो। दोन सेक्शन फर्स्ट टाइम करूंक ना 3 वर्सां पयलीं 2018 स्टार्ट जाल्लो आनी हितून गोंयची फिल्मां शोकेस करता आनी एंट्रीज कित्याक जाता ना तूं हेजे तर तुमकां दिसता की हे एंट्री ह्या खातीर येयला की गोवोरमेंटान कितें सपोर्ट केला जाल्यार त्या खातीर न्हू, कित्याक गोवोरमेंटान कांयच सपोर्ट करूंक ना। गोवोरमेंट ही जी फिल्म फायनान्स स्कीम आहा ती गेली 18 वर्सां इम्प्लिमेंट 8 वर्सां जाली इम्प्लिमेंट करूंक ना। 2016च्यान अजून पेमेंट जावंक लोकांचे, तेन्ना हे लोक जे फिल्मां करता लोकांची तारीफ करूंक जाय की तेंच्यांनी स्वताच्या खर्चांनी ही पिक्चरां करता। तुमचे गाथन जे फिल्म आसा ते ओपनिंग फिल्म आसा कशें दिसता? बरें दिसता फिल्म ओपनिंग म्हटल्यार आनी आमचे सगळे स्टारकास्ट आहा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता हांगसर हेजे वयल्यान वचपाक एक व्हडले प्लॅटफॉर्म कशें गावता। फिल्म इंडस्ट्री वाडटा जाल्यार कितें आसता जाणा तूं प्रत्येक स्टेटीन तुमी वचात न्हू। आतां एग्जांपल तुमकां सांगता हांव आतां उत्तराखंडान हांवें शूट केला वचून उत्तर काशी तेंची जी लँग्वेज आहा गडवाल त्या लँग्वेजीन हांवें फिल्म शूट केला। आतां त्या जाग्यार कशें आसा न्हू शूट केल्या नंतर थंयसरूच सिंगल विंडो आसा सिस्टम जशी आमची आसा, पूण थंय इतके बरी आसा सिंगल विंडो तुमकां पयशे बिशे कांयच भरपाची गरज ना। हांगासर तशें ना। दुसरी गजाल तेंची फिल्म फायनान्स स्कीम आहा। फिल्म फायनान्स स्कीम तेंची कशी आसा की फिल्म जाले रिलीज जाले की तुमी हे जे हे आसा न्हू फायल जी व्हरून सबमीट करपाची 3 म्हयन्या भितर तुमचे पयशे गावता। हांगासर फिल्म केल्या नंतर 8 वर्सां जालीं लोकांचे पयशे गावूंक ना, हें मातशें मेन्शन करा। 8 वर्सां जालीं फिल्मां करतले कशें आनी ग्रो कशी जातली। जर ग्रो जावंक जाय इंडस्ट्री गव्हर्मेंटचो सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, नॉट इफी। फिल्म फायनान्स स्कीम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ग्रो द इंडस्ट्री, त्याच्या शिवाय जावपूच शकना। आनी तेज्या खातीर आमकां फिल्म सिटी करपाची कांय गरज ना।